एक मनीस जेरिकेत लोगरेंतल्यान जेरुसलेम त्या शारान वयता आसतना आनी त्या वाटेर वयताना डाकुवांनी ताका दवरलो आनी ताका जायतोच त्रास दिलो. ताजी आंगोस्त्रां काडलीं आनी ताजे लागीं आसलें तें सगळें घेतलें. ताका गाये जाल्ले आनी थिंगाच ताका सोडून दिलो. रस्त्यार आतां एक मनीस थिंगासोर गावो पडला आनी ते रस्त्यार पडलेलो आसा. थंय असोच पडलेलो आसतना एक लेवी मनीस त्या वाटेन वयता आसतना ताका पळयता. आपलें तोंड दुसरे वाटेन करून वयता. ताका कोणें मारला, ताका कोणें काबार केलो, म्हाका कित्याक पडला, म्हाजें सूख म्हाकाच पुरो. एक फारिजियो पसून थिंगासान वयताना म्हणलें कितें पातक केला कोण जाणा ताका पळय अशें पडला. ह्या भाशेन ताजी नीत करून तो मुखार वता. त्याच मार्गार एक सामरिकान वयतालो. ताणें ताज्या गायांक पळयले. पळोवन तो चुचुल्लो. ताजे लागीं वता. आपल्या वेंगेन तो घेता आनी ताज्या गायांक तेल लायता आनीक सोरो लायता, ताका आदार दिता. ताजी खबर घेतली. तितलेंच न्हय, ताका थिंगासरूच सोडूंक ना, पूण कुशीक कोणा लागीं गेलो आनी त्या एका मनशाक म्हणलें. ताका ताणें तें दिलो. 2 दिनार दिवन ताका म्हणलें तूं ताका ताजी सेवा कर आनी जोरी तर ते सुबेज तुका मोडचे पडले जाल्यार हांव परतून तुका ते फारीक कोत्ता. ह्या समाजान ताका कितें नांव दवरलां जाणा? बरो सामारिकार. बरो सामारिकार, गूड सॅमॅरिटन. बरो सामारिकार म्हटल्यार एक मनीस आपलें बरें नांव जोडटलो जाल्यार तूं दुसऱ्या विशीं चिंताय तसलो मनीस जाल्यारूच. दुसऱ्याचें बरेंपण, दुसऱ्याचें सगळें बरें आसा तें त्या पासत तूं चिंताय तसलो मनीस. आनी कोण्यान तूं कोरल्या उपरांत तें बरें नांव तूं जोडटलोय. तूं तुज्या विशीं जे मेरेन तूं चिंताय, तूं बरे भाशेन जिवप, तूं सुखीसर जिवप, तुजें पोट बरो आसूं दी, तूं अशें चिंतीत रावत जाल्यार तुका कोणूय एक बरो मनीस कसो कोणूच वळखचो ना. कलकत्याचे गलयेंत हजारांनी लोक अनाथ कशीं थिंगा पडून आसलेलीं. गरीब काय आनी सारकें दुयेंसान त्या रस्त्यार तीं पडून आसलीं. असल्या लोकां मदें थंयसर कोण पावली? मदर टेरेसा. असल्या लोकां मदें वावर करपाक कित्याक ताजे जिवितांत क्रिस्त आसलो. आपल्याचें सूख आनी शांती ताणें चिंतूंक ना. जे गरीब लोकांक जे त्रास आसले पळय ते चिंतताली. तसल्या परिस्थितीन चुचुरें, काकळूत आनी मोग तियें तिका दाखयलो. निर्मल म्हणटा पळय तें असलें एक आश्रम तिंगा हाडलें. हे कोडीचे दुयेंसान आसले पळय तांकां सगल्यांक थंय व्हरता. जायते लोकांक जे कश्ट नासले पळय तांकां तें बरें करल्या उपरांत जायते जाण तशे आसात. बरें काम केल्या उपरांत कोणूच कांय पळयनात. कोण बरें काम करता पळय तांकां पळोवंक जायना आनी अशेंच तांची गत जाल्ली आसा. आनी तसले जमातींतल्यान थोडे विरोध करपी ह्या मदर टेरेसाक कसले तरी त्रास दिवपाक तेणें अशें चिंतलें. एका मोवाल्याक बरो सोरो पिवयलो. तूं वच आनी ते मदर टेरेसाची तकली फोडून उडय अशें ताका धाडटात. त्या बऱ्या मनशाक बरोच सोरो पिवयलो आनी त्या आश्रमान थिंगासो ताका धाडटा. आनी मदर टेरेसा थिंगा कितें करताली जाणा तुमी? एक जाणटे पिरायेचो मनीस. जेवपाक पसून ताका बोड नासलें. भाजीर तो पडलोलो. एक जाणटो मनीस जेवण बरयताली. आनी आयज काल जाणटे आवय बापायक पसून कोणूच ध्यान दिना तसलीं कितलींच आयज पुतांनी धुवो आसात. सगळें आसूनय आवय बापायक सारकें अनाथ कोत्तात. ओल्ड एज होमान घालतात पळय कितलेच लोक. जायतीं असलीं वायट मनशां आसात. हो जाणटो मनीस ताका कोणूच आदार करूंक नासलो. ताच्या दुयेंसान आपल्याच्यान जेवंक पसूंक जायना तसले परिस्थितीन तो आसलो. मदर टेरेसा ताका जेवण बरयता. हो बेबदो सारकोसो पियेल्लो आसा आनी तो तिका थिंगा पळयता. बरें आतां न्हय, ताका जेवण दी. ताका पयलें जेवण दी, मागीर तुका कितें पळय तें हांव सारकें दाखयता. जेवण जेयतालो पळय तो जाणटो मनीस धेरेपेंतूच वोखोंक लागलो. भुरगीं वखता पळय तेन्ना आवय पसून केन्ना केन्ना थापोट मारता. बेजार जाता, रागूय तिका येता. कापडाचेर पडल्यार कापडां आतां बदलूंक जाय आनी सारकोच वास मारता. तो जाणटो मनीस कोडीचें दुयेंस ताका तो वखता आसतना मदर टेरेसा तेजेर तें पडना जावच्याक रोखडेच आपले जे दोनूय हात ते मुखार काडटा
आनी तो वोंगता पळय तें आपल्या हातीन ती घेता. तें पळोवन ह्या वायट मनशाचें सगलो सोरो देंवता. हाय, म्हजो बापूयच तर वोंकोत जाल्यार हांव कितलो बेजार जातां. म्हाजीं भुरगींच तर वोंकोत जाल्यार म्हाका वाज येता. हांव गुणगुण कोत्तां, म्हाका राग येता, म्हजें तोंड हांव पोत्तितां. ह्या मनशाचें कसलोच संबंद ना. तो दुयेंत जाला आनी तो थिंगां आतां वोंगता. दोनी हातीन तो वोंकला पळय तें कापडार पडोवंक उपकारना पूण हातीन ती घेता. ह्या मनशापणूच न्हय पूण सर्वेस्पराचो मोग. जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरून आपल्या कोन्यांनी दाखयता पळय हे आवय विशीं. सैतानाच्या ओतम्या चलतात पळय तांकां तें कितें समजतलें काय? तांकां खबर ना ह्या आवयची सेवा कसली. ह्या आवयन कितली बरी सेवा केल्या. एक बरें नांव जोडून एक उदाहरण कशें तियेचें नांव सगळे वळखता. ह्या पासत आख्खो संवसार तिका वळखता. कुड्ड्यांक तें पळोवंक जायना, तांच्या दोळ्यांनी तांकां दिसोना. पूण संवसारान वळखलें त्या आवयची कितली व्हडली सेवा पळय ती. बरें नांव कशें जोडलें काय? आपल्या विशीं चिंतून न्हय. आपल्या सोरभोंवतणी आसा पळय ते गरिबां विशीं तेणें चिंतना केली. सारके सकला पडल्या ते परिस्थितींत लोकां विशीं तेणें चिंतना करून क्रिस्ताचो मोग कोरण्या वरवीं दाखोवन बरें नांव जोडलें. क्रिस्ती समाज जरी तुजें अंतस्कण जिवो आसा जाल्यार बरें म्हणटा पळय तें फळ तुजे भितर जरूर दिश्टी पडटलें. बरेंपण हें ओत्मीक फळ तुजे भितर तें आसोन तुजे भितर स्वताचो अंतस्कण आसतलें. बरें नांव तुजें आसतलें कित्याक तूं दुसऱ्या विशीं चिंताय म्हूण असलो तूं मनीस. हांव विचारतां, आमचे मदें कितलो लोक दुसऱ्या विशीं तुमी चिंताव काय? दुसऱ्यांच्या त्रासा विशीं तुमी थिंगासर चिंताव काय? दुसऱ्यांचे गरजेचेर तुमी ध्यान दिता थिंगा कितलो लोक आसा काय? दुसऱ्यांचे विशीं तूं चिंतून दुसऱ्यांचे गरजेक तूं थिंगा पावल्या उपरांत मातशें आयक. तूं व्हडतें नांव तूं जोडटलोय. कशें? ह्या ल्हान भुरग्याचेर नदर मार, तुका गमोन येतलें. फेळपाचे दीस ताचे. तो फेवत आसा. ते टायरान ₹50ची नोट चिटकोता. सारको अजाप जालो. सारको खुशाल जालो. कितें कोत्तलो काय आतां हे ₹50 घेवन? जायते आतां वस्तू घेवन म्हाज्यान त्यो खावंक जाता चिंततालो. पोसऱ्यार वचोंक भायर सरलो. वेगवेगळे चॉकलेटी आसात, जोती आसात, फेवूय आसा. कितें घेवचें काय? आयस्क्रीमी आसा. म्हजें विकतें घेवंक जाता. तेन्नाच तो कसलो तरी आवाज आयकता. एक जाणटी मनीस च्याव थिंगां विकताली. च्याव घालताले पळय ते सगळे ग्लास एक फुटबॉल लागोन सकला पडटा. ते आवयन त्या भुरग्याक आपयलो. त्या आवयन कितें करूंक जाय? ताका बोब मारून ताका आतां मारूंक जावो. पूण बोब मारूंकूय ना आनी मारूंकूय ना. बरें आसा, वच म्हणटा आनी तो फुटबॉल ताका दिता. ग्लास सगळे फुटले. ग्लासाचे सगळे कुडके एकठांय कोत्ता. तियेचें बरें कारणा पासत त्या भुरग्याक तेन मारूंक जाय आसलो. मारूंक ना पूण मोगान धाडलो. वळोन पळयल्यार थिंगां 9 ग्लास आसा. अजाप जाली. कोणूच दिसोना हिंगा. अजापली. ल्हानूच तो पूण व्हडत्या मनाचो. ते ग्लास विकते घेवन ते आवयक म्हणोन हांवेनच ते विकते घेतला अशें म्हणोंक जाता. पूण तें बरेंपण न्हय.
जे पयशे मेवले पळय ताचे मिनूतीचे न्हय ते आवयची पळय गरज आसली ती पळय ताणें ती पळोवन. ते ₹50 आपल्याचेर ताणें देस्पेज करूंक ना. आपल्या पासत चॉकलेट वो आयस्क्रीम ताणें ती विकती घेवंक ना. एक गरजेक आसली पळय ती आवय. ते च्यायेचें दुकान तर चलोवंक जाय जाल्यार ते ग्लास सगळेच फुटल्या. ते ₹50 घेवन ग्लास विकते घेतल्या उपरांत त्या आवयचे त्रास सोंपतले. ल्हानूच तो, पूण व्हडते मनाचो. जे पर्यंत तूं आपल्या विशीं चिंतीत जाल्यार तेन्ना पर्यंत तूं तुज्या पासत व्हडतें नांव जोडचो नाय. दुसऱ्या विशीं चिंताय पळय तेन्ना. त्या पासत तेन्ना तुजें नांव सदां व्हडतें आसतलें. दुडू आनी गिरेस्तकाय जोडचे बोलदेक बरो चेर मारून भोंवप ताजें म्हूण व्हडतें. एक बरें नांव जोडप एकदम बरें. हें उतर जीं सगळीं आयकतात तीं. तूं खंयसर आसाय थंयसर, जंय तूं वावर कोत्ताय, जंय तूं शिर्वेस कोत्ताय, कसलो वेपार कोत्ताय, खंयसरूय तें आसूं, बरें नांव तूं जोड. दुसऱ्या विशीं तूं चिंतीत राव. दुसऱ्यांचे कश्ट आनी त्रासाचेर तूं ध्यान दी. जाता जाल्यार तांकां आदारूय दी. आपल्याचो कोत्ताय तेशे भशेन शेजाऱ्याचो मोग कर. पवित्र आज्ञा वरवीं ह्यो सगल्यो ताजे घेवन ती एक आज्ञा. जेजू क्रिस्तान म्हणल्या ही आज्ञा सगल्यांकून एकदम ती व्हडती जावन आसा. आपल्या भाशेनूच शेजाऱ्याचो मोग कर. बरें अंतस्कणान तूं जिये. बरें नांव तूं जोड. तिसरें एक बरें तुजो वेव्हार. पेद्रूची पयली चीट 2:12 वड 2:12. ओन भावार्थ्या मोदें तुमची चाल इतली मनसुखीची जावं दी की तुमच्या बऱ्या कण्यो पळमळे ज्या कारणांक लागून तुमकां तीं अपराधी मानतात तीं तुज्या बऱ्या कण्यांक पळोवन त्याच पारोण जोडटेच्या दिसा तीं देवाक मोहिमा दिवंक पावतलीं. ओन भावार्थ्या मोदें तुमची चाल रीत बरी जावची. एका वेळार तूं बेबदो आसलोय आनी जायते वायट कोत्तालोय, केस्तांव करपी, मारपी आनी जायते पिशापणां कोत्तालोय. तूं असलो मनीस आतां क्रिस्ताक आपलो जो सोडवणदार मानून घेवन त्या सगल्यांक पाठ केल्या उपरांत आतां ओन भावार्थ्या मोदें बरी चाल रितीन तूं आतां वागून सर्वेस्पराक मोहिमा दी. तुज्यो बऱ्यो कण्यो पळोवन, तुजी बरी चाल रीत पळोवन, तुजे उलोवपान आतां बदल जाला तो पळोवन, तुज्या स्वभावान तो बदल जाला तो पळोवन, तुजें ओत्मीक जिवीत तें पळोवन तें सारकें अजाप जावंक जाय. ओन भावार्थ्या मोदें बऱ्या चाल रितीन तूं जिये. सर्वेस्पराची ही खोशी. तुजें बरें जिवीत, बरी चाल रीत बरें आसा. ताजी चाल रीत सारकी ना अशें म्हणटा. ताजें तें बरेंपण सारकें ना अशें म्हणटात. आनी बेगीनूच वायट रितीन चलोप, बॅड बिहेवियर, ताजी संवय बरी न्हू, ताची चाल रीत बरी न्हू, तो बरो मनीस न्हू. ह्या भाशेन तो म्हणत रावत जाल्यार आमच्या जिवितान आमकां कळनासतना दुसऱ्याच्या जिवितान आमी कशें वायट नांव जोडटा पळय दाखयता. आतां एक उदाहरण दिता. सगळे नीट लायनीन आतां बशीन चोडटा, पूण तूं थिंगासर मोदें वयता आनी बशीन चोडटाय. हेंच वायट नांव जोडटा. सगळे लोक लायनीन रावल्या उपरांतूय तूं पळय सगळीं ते जेवणाचे लायनीन उबे आसता, पूण जायते फावटी तूं त्या कितें जावं नको, तूं सगल्यांक दुखलून तूं मुखार वचोंक सोदताय. हो कोण ब्रूत मनीस? हेका रितूच ना. कोण काय हो मनीस? पळय कसो तो वयता, अशें लोक म्हणटा. मोगाच्या भावा भयणांनो, तुमी जंय खंय आसात त्या सुवातेर, वय जंय तुमी आसात थंयसरूच आमचें बरें मोण, आमची बरी चाल रिती आमी थिंगासर ती दाखोवची. सगळीं लायनीन उबी आसात, मातशें उशीर जाय जाल्यार तुंवूय त्या लायनीन राव. तूं लेट येता आनी मागीर मुखार वयता कशें जातलें? ह्या मंदिरान पासून तूं लेट येताय, सगळ्यांक मुखार येवंक वचताय, अशें बरें न्हू. त्याच भाशेन खंयसरूय तूं उशीर येताय आनी मुखार वयताय तें सारकें न्हूय. मातशें डिसिप्लीन पाळचें. दुसरें, ऑफिसान अशें म्हणटात पळय ताजो पळय तो रीत ती बरी ना. ताची चाल रीत पळय ती सारकी ना. ताचें कारण तुमी जाणाव? ऑफिसान थोडो लोक हांव नकळो ती वयता आसतना
चड करून पळय तेन्ना वस्तोरी चलता आसतना ते वस्तोरींक हात लायता वो घोडेक दुसऱ्या वेळार कितें गरज आसा पळय तेन्ना तिका मुखार येवन उलयता आसतना चुकीन हात लागलो अशें करप म्हणून पूण हात लायतात. हें सगळें पळोवन लोक कितें म्हणटा, हो मनीस सारको न्हय, हाजी चाल रीत सारकी न्हय अशें म्हणटा. जाल्यार तुमी आयकात भावांनो आनी भयणांनो, ट्रेनीन तेन्ना तुमी प्रवास करता आसतना कोणूय चेडो, कोणूय चेडूं वो कोणूय वस्तोरी जेन्ना तूं ट्रेनीन वयता आसतना केन्नाय खंयच्या चेडवाक वो वस्तोरेक तूं तेंकलो जाल्यार तेन्ना रोखडोच तुवें कितें म्हणूंक जाय त्या वेळाचेर? चड करून लोक कितें म्हणटात, हाजें सारकें ना, ताची पळय चाल रीत ती बरी न्हय. ऑटो रिक्षान पसून जेन्ना तूं बसलें तेन्ना दुसऱ्या कोणाकी तेंकोप, ह्या मंदिरान पसून भितर सरता आसतना वो भायर सरता आसतना जाणा जावन खंयच्या भावार्थी चेड्या चेडवांक टच करप, ट्रेनीन बशीन वो काम करताच्या वेळाचेर वो खंयच्या शॉपिंग मॉलांतूय मुद्दम खंयचे चेड्या वा चेडवाक थिंगासर हात लावप, जाणा जावन तांकां दोळे मोडप, हें अशें करप, वळख करप, तांकां त्रास करप, हें सगळीं वायट कृत्यो. आयकात, 20 वर्सां आदीं हांव बशीन तेन्ना प्रवास करता आसतना मुखार सगल्यो वस्तोऱ्यो आसतात आनी दादले सगळे ते फाटल्यान आसता. एक मनीस फाटल्यान चडलो आनी तो दादलो सगल्यांक धुकलून 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 सारकोच मुखार गेलो. ताचें तें उणेंपण आतां कितें करया? दादलो जावन दादल्या मदें रावना पूण बायलां मदें गेलो. सगल्यांक धुकलून तो मुखार गेलो पळय तेन्ना म्हाका गमन आयलें, हो कसलो काय मनीस, कोण वो? आनी मुखार गेला म्हणून हांव अशें पळयतालो. पळयतच म्हाका एकदम दूख जालें. कितें कारण तें तुमी जाणा? ताचे पयल्याच सुमारान ताच्या त्या सोबेंत हांवें थिंगा देवाचें उतर दिलेलें आनी त्या सोबेचो तो पास्तर. सोबेन तो एक पास्तर जाला पूण हांगासर ह्या बशींत एके कडेन तो रावना, ट्रेनीन एके कडेन ते रावना, ऑटोन पसून एके कडेन ते रावनान. लोकांच्या मदें जेन्ना थिंगा उबे रावता पळय त्या वेळाचेर थिंगासर तो सारको रावना. असलीं मनशां आसा काय? हीं उतरां आयकतात आनी असलीं वायट कर्तुबां करतात तीं. वो एक वायट बिहेवियर, वो सारको न्हू, एक पिशेपणां करतात पळय तसल्यो वस्तू. असली चाल रीत आमचे मदें आसोंक उपकारना, कधीच आसचें न्हू. तिसरें, इस्कॉलांत पसून आमी आयकता तुज्या भुरग्या भशेन थिंगा आपयता आनी तुजो भुरग्याचो स्वभाव सारको ना अशें ते म्हणटात. तीं अशें म्हणूंक पावलीं पळय ते कित्याक तीं अशें म्हणटात? कित्याक दुसऱ्यांचे पळय ते पुस्तकां ते पिसता, दुसऱ्यांचे पेन घेवन ते थिंगा मोडटा, बारोबर आसता पळय तांच्या बारोबर झगडीं करप, मुटयो मारप तांकां सगल्यांक. आनी टिचर पसून तरी तो पनिशमेंट दी जाल्यार तेन्नाय सारकें रावनात. आनी क्लासीन पसून ते सगळे पळय बुकां आसात पळय ती सगळीं हिंगा थिंगा उडयतात. ते सगळें कितें दाखोवन दिता? हें सगळें दाखोवन दितात तांचो वायट वेव्हार. म्हटल्यार घरान घोव बायलां पासून घरान बोबाळ मारतात, व्हडल्यान उलोवप आनी रागान वस्तू काडून जमनीर मारप, लाटणी वयर उबारून मारप, सारकी लाटणी जोखून मारप, घरान व्हड बोबाव करून उपरांत हें सगळेंच वायट, सारकें न्हय. दुसऱ्यांक रडप थोड्यांचें हें दुयेंस. दुसऱ्यांक उतरां वरवीं सारकें रडयतात, दुसऱ्यांक उतरां वरवीं सारके त्रास दितात. रॅगिंग करप हें सगळें एका बऱ्या स्वभावाचें तें परतेंच. कोण मोटवो आसा जाल्यार आरे मोटव्या अशें ताका उलो मारता. कोण बारीक आसा जाल्यार आरे सुकड्या अशें ताका उलो मारप. आनी जर तर कोण कावशें आसा जाल्यार आगो ब्लॅकी. दुसऱ्यांक दूख दिता पळय ते भाशेन उलोवप, नांवां घेवप, फकाणां करप, जीं ओस्कोत आसात तीं. आनी जीं गरीब आसात त्या कारणा पासत तांकां दूख दिवप हें बरो वेव्हार न्हय. मागता आमचे मदें कोणाचो असलो तो स्वभाव आसा जाल्यार तो बदलचो. अणभवार्थ्या ज्या ज्या तुज्या वस्तूंनी तुमचे घोडेक तांणी फकाणां केले आसली, हो वायट मनीस तो एक बेबदो जावन आसलो, सारको मोवाली तो, चोर तो, ही वायट वस्तोरी, सारकी झगडेकान. ज्या अणभवार्थ्यांनी जीं उतरां आमचे विशीं उलयल्यात पळय तीं तांणी आतां आमकां पळोवन, आमचो बरो तो स्वभाव ताणें आतां पळोवन
ताणें सर्वेस्पराक मोहिमा दिवंक जाय अशें आमी जिवंक जाय. अशें सर्वेस्पराची खोशी जावन आसा. एक मनीस देवाचे उतराचे त्यो चिटी थिंगा वांटालो. दुसरो मनीस विचारल्यार कित्याक तूं सगल्यांक कितें बदलूंक सोदताय? कितें बदलूंक जाय तो चिंता? सगल्यांक तुज्या धर्मान व्हरोंक तूं सोदताय काय? क्रिस्तांवपण म्हणल्यार पळय तें धर्म न्हय, पूण क्रिस्तांवपण म्हणल्यार नाजाल्यार कितें तें? सदांच धर्मा बरोबर हें सगळें बायबल हें वस्तू हें सगळें कितें हें? जेजू क्रिस्तान धर्म बदलूंक ताणें केन्ना म्हणोंक ना. मनशांक बदलपाचें ताणें म्हणलां. पातकान जेता पळय तो मनीस ताका थारोवन दिवन सासणीक जिवीत दिवच्याक तो आयला. तूं मातसो ओगी राव. कोणाक ताणें बदलला? कोणाचे भितर बदल जाला? फकत मनशाचें तुमी मनां बदलिनात, तुमी ताचो धर्म पसून बदलतात. असलें झगडोंक तो मुखार सरलो. अशें न्हय. जेजू मनशाचें मन बदलता. पातक्यांक तो प्रमाणीक मनीस करता. आनीक सुबेज उलयशी तुका आतां मारतलो म्हणून ताणें ताच्या कॉलराक घोट धरलो. अशें कॉलराक घोट धरतच आनी एक मनीस थिंगा कुंटत त्या दोगांयच्या मदें आयलो. मातसो राव. कित्याक तूं रागा बरी जालाय? कित्याक तूं बेश्टे बोबाड मारताय? कित्याक बोबाड कोत्ताय? अशें बोबाड मारता त्या मनशाक पयस कोत्ता. म्हाका कित्याक पयस कोत्ताय? ताका सोजमाय. तो म्हणटा जेजू क्रिस्त पातक्यांक आनी दुसऱ्यांक तो बरो कोत्ता म्हूण. जेजूचेर बावार दवरल्यार तुजें जिवीत बदलतलें. ह्या फुटींगपणाचो प्रचार करून हिंगा सगळ्यांक तो पकडायता. त्या पासा ताका मारतलो. तो लोंगडो मनीस ताका म्हणटा जें तो म्हणटा तें 100% एकदम सारकें. उंदराची गोवाय आतां हांगासर माजोर दिता. तूं आतां कित्याक गोवाय दिताय? राव, हांवच गोवाय दिता. तूं कसली गोवाय दिताय? मातशें तूं आतां आयक. हो मनीस कोण सादारण मनीस न्हय, तो ह्या प्रांतांतलो व्हडतो गुंडा. हो कोणाकोणें पयशे मागीत आनी तो तर मनीस ताका पयशे दिना जाल्यार ताचे धोके तो मोडटालो. तुका कशें खबर? हो धोको तसोच मोडला. जेन्ना हो गुंडा आसतलो पळय तेन्ना हांवें ताचो विरोध केलो पळय, म्हजे धोके हेणेंच मोडले. वय तो खरेपणान ताणें दूख दवरला. जेजू क्रिस्तान ताजें जिवीत बदललां म्हूण त्या पासून तुजे दोनूय धोके आसात. नाजाल्यार दोनूय मोडपाचे. दोनूय धोके मोडपाचो. एक पावल फाटीं सरोन तूं म्हणटाय पळय तें सारकें? अशें तूं कित्याक विचारताय बावा? हें सारकें. ताजी गोवाय हांवच दिता. तेन्ना तो म्हणटा जरी तर वो गुंडा असो तर बदल जाला, खरेंच जेजू क्रिस्त मनशांक बदलता पळय तो सर्वेस्पर. जो कोण आमची फकाणां करता, आमचेर बोगलां घालतात तांच्याच मदें बऱ्या कन्यान आनीक बऱ्या चालरितीन तांच्या सांगाता आमचे जिविताचो बदल दाखोवचो. ताच्या नांवांक महिमा दिवची. तुज्या बरे चालरितीन तें घडटलें. बरी चालरीत तुजी जावची जाल्यार, बरें नांव तुवें जोडूंक जाय जाल्यार, बरें अंतस्कणान तुवें जिवंक जाय जाल्यार, तुजे भितर बरें मन आसोंक जाय. तुजें बरें मन आसोंक जाय जाल्यार खरो सर्वेस्पर जेजू क्रिस्त तुज्या भितर ताणें रावोंक जाय. आयज तुमी निर्णय घेतलीं काय? सोमी तूं म्हज्या भितर तुवें जिवंक जाय. म्हजें मन बरें करून हांव खत नासलोलो बरें अंतस्कणाचो दुसऱ्यांचें बरें करून एक बरें जोडून बऱ्यो कन्यो करून तुका महिमा दिता पळय तसलें जिवीत जिवंक. अशें कोणाक मागणें करूंक जाय जाल्यार तुमी म्हज्या सांगाता मागणें करात. आतां मागणें कर. पवित्र मोगाच्या बापा, आत्म्याच्या फळां मदें सवें फळ एकदम बरें मन, ओत्वीक बरेपणाचें हें फळ आमचे मदें सदां काळ तें दाखोवंक आमची काकलूत कोर. ज्या ज्या वस्तूंनी आमच्या इश्टांनी आमच्या सोयरेदारांनी आमचेर ताणें तो दुयेस केला, अपमान ताणें केला, त्या विशयांचेर आमी सारकेच एके बरे चालरितीन बरें अंतस्कण घेवन बरें कन्यो करून बरें नांव जोडून तुका महिमा दिता तसलें आमकां तूं तसलें ओत्मीक वरदान दितलें म्हूण जेजूच्या नांवान आमी मागतांव.
आमेन. कालवरीचो थाळो क्रूटांनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू अँड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टा? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता? आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कॅल्वरी थाळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणां? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाल पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कॅल्वरी थाळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर थिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगळ्यांक सोजमोवंक दर एकल्याक ताजी सोजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावोवचो. जायत्या लोकांचे जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कोन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताचें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या थाळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी करतात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.